भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिठ्ठीवेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, उर्बेन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेळ्ळोल्या आमच्या नमुन्या प्रमाणे चलतल्यांचेर दोळे दवरात. खरेंच हांवें तुमकां पुस्कळदां सांगलें आनी आतां रडून सांगता. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले परीन चलतात. तांचो शेवट निसंटोन, तांचो देव तांचें पोट, तांची होडबी तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तूं भायर तीं आनीक कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार थावनूच एक सडवळणार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपले पोरजुळीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे होळके कुडीचे रुपांतर करतलो. सगळ्यो वस्तू आपणाचे आधीन करूंक शकता तेच पदवेन हे रुपांतर तो करतलो. म्हणटोच म्हज्या भावा भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सोम्या सोवें थीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवडटां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें आमचो जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हडलो संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या, तुज्या दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सोदरे, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुकदोम आसलो. हो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशीं वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकोतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुकदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुकदोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धोनी म्हजे कडचें मुकदोमपण काण घेता म्हणटोच हांवें आतां कितें करचें? कोणूंक म्हाका सोबत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता.
बरें. म्हाका मुग्धोपणावेलो निखळायल्या उपरांत कोणे तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या धोनयाच्या एक एकल्या रिणकारांक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या धोनयाक तूं कितलें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापांतेर. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे, वेगीं बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देवो आसाय? ताणें परतीपाळ केलो, 100 मापांक गो. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे आनी 80 बरय. आनी तो जुवितीन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुग्धोमाक धोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारके लागीं चलता घोलतना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवितीची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.